नमस्कार. विनाश नाईक, बीजेपी मुरगांवचो बीजेपी मंडळ ग्रॅज्युएट आहे. हांव सगळ्यांक अपील करता आमचो हो मुरगांव समर 2026 जो जावन आसतलो रोड सर्कल ग्राउंडार 25th and 26th. माझ्या सायडीक माझ्या वांगडा आसा आमचो स्टेट एक्झिक्युटिव्ह मेंबर प्रसाद आणि मोस्ट सिनियर कार्यकर्ता आमचो मुरगांवचो प्रसाद गांवकर, माझे दोन्ही जनरल सेक्रेटरी जगदीश गवंडे, दीपक नाईक, माझे एक्झिक्युटिव्ह विद्या, माझो सेक्रेटरी शानू पराडकर आणि माझे सगळे एक्झिक्युटिव्ह मेंबर. हा सगळ्यांक अपील करता आमचो जो इव्हेंट जावपाचो हा दॅट इज विल बी गोइंग फ्लो ऑन 26 to 25. तो डिफरंट तरेचो इव्हेंट जावपाचो हा. सो सगळ्यांक अपील करता सगळे हो प्रोग्रामाचो लाभ घेवपाक. नमस्कार. हांव प्रसाद प्रभुगांवकर. म्हज्या वांगडा सगळे भारतीय जनता पार्टी मुरमुगांव मंडळाचे सगळे पदाधिकारी बसलेले आसात. आमी आयज तुमच्याकडे इतलेच सांगूंक सोदता की एक उमेद जाता एक सड्याचेर म्हणजे मुरमुगांव कॉन्स्टिट्युएन्सीन हेडलँड सडा हांगासर एक बऱ्यांतलो बरो कार्यक्रम जावपाचो आसा आणि तो स्पेशली ऑर्गनायज केलेलो आसा आमचे माननीय आमदार श्री संकल्प आमोणकर आणि जीटीटीसी गोवा टुरिझम डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन हाच्या जोड पालवान हो एक बऱ्यांतलो बरो कार्यक्रम जावपाचो आसा. आणि खरें म्हटल्यार हो कार्यक्रम इतलो फर्स्ट टायम म्हणजे म्हाका दिसता की हेडलँड सडा ह्या भागात असले कसले केन्नाच कार्यक्रम जावंक ना. म्हाका दिसता आमी सगळे पळोवपाक फूड फेस्टिवल जावं, आमी सनबर्न जावं, हे सगळे वास्को भायर जाताले, आमी सगळे जाण थंय वताले. पण आयज बरी संधी मेळिल्ली आसा, सगळ्या मुरगांवच्या लोकांक संधी मेळिल्ली आसा की बऱ्यांतलो बरो कार्यक्रम आणि खरें म्हणल्यार ट्रेडिशनल सांस्कृतीक कार्यक्रम आसा आणि ताच्या भितून बॉलिवूडूय आसा. सुरवात जातली ही गणेश वंदनासून सुरवात जातली ती लास्ट म्हणजे ज्या दिसा 25 तारखेक लास्ट हेमा सरदेसाई जी बऱ्यांतली बरी गायिका आसा तांचे एक बऱ्यांतले बरे कार्यक्रम जातलो. आणि खरें म्हटल्यार खास आकर्षण म्हणजे ड्रोनाचे सगळे जे एक्झिबिशन जातले पळय, इतलो ड्रोन फेस्टिवल जातलो पळय, खरें म्हटल्यार असो म्हाका दिसता की ड्रोन शो असो केन्नाच गोंयांत जावंक ना. केन्ना तरी पणजे जाल्लो आणि ड्रोन शो आमी केन्ना तरी पळयलेले की काशी विश्वनाथ जेन्ना ते कॉरिडॉर जाल्ले तेन्ना युपीक उत्तर प्रदेशाक जाल्लो असो पयलीच फावट ड्रोन शो हो मुरमुगांव हेडलँड सडा रोज सलकर ग्राउंडाचेर जावपाचो आसा. खरें म्हटल्यार खूब उमेद दिसता की हांव जाका गुरू मानता म्हणजे हांव एज अ आर्टिस्ट म्हणून सांगता की सुदेश भोसले जे वर्ल्ड फेमस म्हटले आता भारतांत तो फेमसूच आसात, पूण अशा सारखे कलाकार आयज ह्या धर्तेचेर हेडलँड सडा मुरमुगांव हांगासर येवपाचो आसा. एक सामको खजाना मेळटलो लोकांक आणि म्हाका दिसता की ही संधी ही चुकोवची न्हू. हांव खूब खूब धन्यवाद म्हणटा आमच्या श्री संकल्प बाबा आमोणकराक की तांणी केन्ना जावंक नासलो कार्यक्रम आयज हांगासर हाडलेलो आसा. सगळ्या समस्त मुरगांवच्या जनतेकडे मागता की ह्या सगळ्या कार्यक्रमाक तुमची उपस्थिती लावची आणि बऱ्यांतलो बरो कार्यक्रम करचो. धन्यवाद. हांव शांताराम पराडकर, ट्रेजरर. सांगपाक खूब खुशी दिसता की फाल्यां 25 एप्रील आणि परवा 26 एप्रील हे 2 दीस मुरगांव वासियांसाठी सगळ्या जनतेसाठी एक बरी सुवर्ण संधी घेऊन येयलेलो आसा आमचे गोवा टुरिझम डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन आणि एका हाडपी श्रेय आमचे आमदार श्री संकल्पजी आमोणकर. हो कार्यक्रम 2 दीस आसा तो ट्रेडिशनल आमचे हे आसा संस्कृती हे प्रेझेंट जातले. त्याचबरोबर व्हडले गायिका जसे आता सांगले हेमा सरदेसाई आणि दुसरे दिसा सुदेश भोसले असे व्हडले आयकॉनिक मनीस थंयसर ह्या धर्तीचेर येवन ह्या सडा रोज सर्कल ग्राउंडाचेर येवन आपलो परफॉर्मन्स ह्या मुरगांव वासियांसाठी दाखयतले. हांव सगळ्या मुरगांव वासी जनतेक तेतूंत धाकटी भुरगीं आसात, तरुण आसात, जाणटी आसात, मिडल एजेड लोक आसात, त्या सगळ्यांनी ह्या संधीचो लाभ घेवपाचो. येदो व्हडलो फंक्शन जातले त्याचो लाभ घेवन ह्या कार्यक्रमाक शोभा हाडपाची अशी हांव अपील करता. धन्यवाद. विद्या विनोद पंगरावकर, माझे माननीय आमदार संकल्प आमोणकर ते आले आणि त्यांनी चला महोत्सवाचा सुंदर इथं घातलेला आहे. त्यामुळे सर्वांनी यावं आणि आपल्या संस्कृतीचा संस्कार
हे सर्वांना मी त्यांना आमंत्रण करते की सर्वांनी याचा लाभ घ्यावा. आणि वायस प्रेसिडेंट आमच्या सड्यात बीजेपी मंडळाचो हांव सगळ्यांक एकूच रिक्वेस्ट करता की सगळ्यांनी आमचे ते आता समर फेज जावपाचे तेका येवपाचो. आनी एक सांगपाक सोदता, आमी यूथ आमी न्हू सदांच एवरी टायम न्हू आमी भायर वयतात, लायक कलंगूट आसूं खंय थंय भायर आसा थंय वचूंक पळयतात. आनी थंयसर आमकां दिसता की अशें इव्हेंट जाता काय म्हणून. आनी आमकां आमचे फ्रेंडाक विचारतात तुमचे सड्यार काय जायना म्हणून सगळे सांगीत राहतात. आता आमकां इतको खोशी दिसता की आमी तांकां आतां काल फोन मारून हांवें स्वता सांगलें की आमचे सड्यार ह्या फावटी हे 5 वर्सांनी कितें जाला. हेच्या पयलीं सुद्दां एक इव्हेंट येयल्लो आमच्या आमदारान हाडलेलो, संकल्प आमोणकरान हाडलेले आमचे फॉर्म्युला 4. तो इव्हेंट इतको बरो आसलेलो, स्वता आमी वचून मोपाक पळयलेले. थंयसर लोकांनी वाहवाही केले ती इव्हेंटाची. सर एक दुर्भाग्य आलेलं आमचे थोड्या लोकां खातीर ते आमकां पळोवंक मेळूंक ना आमच्या सड्यार. नाजाल्यार आमचे सगळे सड्याक लोकांक पळोवंक मेळपाचे. पण आमकां हांव एकूच रिक्वेस्ट करता आमच्या सड्याकारांक आनी अख्ख्या गोंयकारांक की येवपाचो आनी ह्यो इव्हेंटाचो समर फिस्टाचो लाभ घेवपाचो. थँक्यू. उमेश मांद्रेकर, म्हाका तर सगळे वखतात तुम्ही. येता त्या शेनवार आयतार आमी येयल्ले शेनवार आयतार पिकनिक करता, गरमी जाता. पण शेनवार ह्या येता ते शेनवार आयतार पिकनिक करूया आणि सांजे आज जे बीजेपी मंडळ मुरमुगांव बाई आमचो संकल्प आमोणकर येदो व्हडलो इव्हेंट दवरलेला. आमचे रोज सर्कल ग्राउंड हेडलाईन सडा वास्को दिगामा मुरमुगांव सगळ्यांनी या इव्हेंटाची मजा घेवची आणि सगळ्यांनी या इव्हेंटाक येवचे. थँक्यू. देव बरें करूं. तुम्ही पळयतात गोंयकारपण, गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.